गोयच्या कांय वाठारांनी डेंग्यू साथीन तकली वयर काडली आसली तरी दिवचले स्थिती नियंत्रणान आसा। पावसाळ्यात दुयेंसां पातळची न्हय देखून सामाजीक भलायकी केंद्रान फावो ती पावलां उखल्ल्यात अशें भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हाणें सांगलां। गटारांत तुंबली वा घरा लागीं उदक सांचून उरलें जाल्यार डेंग्यू पातळपाची चड भिरांत आसता। फाटल्या जानेवारी म्हयन्या पासून दिवचल भलायकी केंद्राच्या कार्य वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती मेळ्ळे। मात हे दुयेंती दिवचल शारा भायर लागणूक जाल्ले आशिल्ले। ते बेस बरे आसात। सद्याक दिवचले डेंग्यूचे दुयेंती नात अशी माहिती दोतोर मेधा साळकर हाणें दिल्या। डेंग्यूचे आसा ते डे बायटर, सो प्रिकॉशन घेवकूच जाय। आपले परिसर साफ दवरूंक जाय लोकांनी, सायडीचोय बी दवरूंक जाय। सगळ्यांनी आपापलो दवरल्यार फूल आमची सोसायटी साफ जातली। त्या भायर घरान उदक बी सांठवलें आसलें म्हणजे घरान इंडोर प्लांट्सा सकयल प्लेट दवरतात ती परती परती 7 दिसां भितर साफ करपाची। एसी किंवा कुलराचें उदक एकटें जाता किंवा कुळागर आसता तांचे सुद्दां उदक खंय पानेळान सुद्दां इल्लें उदक उरता, खंयच्या गुड्डेनी उदक उरता तें सुद्दां आपणें पळोवंक जाय। आमचे स्टाफ वताच पळोवपाक मदीं मदीं आपल्या हाका टूर प्रोग्रामा प्रमाणे, पण आपणें आपल्या हातून सुद्दां सतर्क रावूंक जाय।